Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. CR जेडाचो प्लॅन आज रेक्टिफिकेशना खातीर आमी हांगा जमले आनी तो आज तेणी तांकां बरी नॉलेज आहा तितूंतली. गुरू बाब मागीर सुरेल बाबान खूब गेल्ले एक वर्स ते तितूनच आसा आनी ते जे कितें चुकले प्लॅनान कितें चुकी जाल्या त्यो आज तेणी रेक्टिफाय केल्या. ते पर्सनली हांगा मुद्दम टायम दिले बद्दल तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे WRDची टीम हांगा येयल्ली आसा तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी गांवांत जे कितें लोकांक सुखसोयीचें आसतलें तें तेणी करचें आनी ह्या प्लॅनान घालचें. आनी पोरूं जेन्ना WRDचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आमी तांकां घेवन फिरून सगळे आमचे बांच आनी स्लॉस गेट्स दाखयल्ल्यो. त्यो तश्यो सारक्यो मार्क जावनाशिल्ल्यो, थोड्यो आमी एक्स्ट्रा दाखयल्ल्यो, थोड्यो तेंच्यांनी पळयल्ल्यो. आज सारके तेंचे ऑफिशियल्स येवन आमी प्रॉपर खंय खंय बांद आसा तो प्रॉपर प्लॅनाचेर दाखयला. ह्या भायर जंय जंय स्लूस गेट्स आसा त्यो मार्क केल्या. WRDच्या ऑफिशियल्सांनी आमकां खूब हेल्प केला, कारण फाटल्या वर्सा सुद्दां ते आयिल्ले तेन्ना आमी सारके तांकां थोडे कडेन आमकां बांदार वचपाक मेळनाशिल्लें, थंय पुनेळ घेवन वचचो पडलेलो. तेंच्यांनी ते पुनेळान सुद्दां पावसान फिरून सगळे बांद व्हेरीफाय केल्ले. तशेंच मुखार मॅनग्रूव सोसायटी आसतली, मॅनग्रूव कमिटी आसतली, तांच्यांनी येवन मॅनग्रूव्ज पळोवचे. फिशरीज डिपार्टमेंटान आसा तांच्यांनी फिशींग कम्युनिटीची घरां जीं आसा, मागीर खंय फीश ब्रिडींग ग्रावंड आसा, हे सगळे सुद्दां गांवांत येवन व्हेरीफाय करचे. आनी हो प्लॅन जो आसा तो गांवच्या लोकांक घेवन सरकारान करचो, कारण हो प्लॅन शासनाचो उरतलो. हेजे खातीर मागीर मुखार सगळ्या लोकांक तेजे त्रास जावचे न्ही. आनी गांवांत कितें आसा तें सारकें पळोवन मेन करून जे फिशरमॅन आमचे उणीर वाठारांत आसा, जेंची घरां आसा ती खूब म्हत्वाची. जे ऑब्जेक्शन्स आयिल्ले ते घेवन आयिल्ले आमी विलेज पंचायत बांदोडाची आनी कोस्टल कम्युनिटीज NGOची. दोनींचे हे आशिल्ले की खजान लँडाचें मातशें रिव्हेरिफिकेशन करपा जाय आनी स्लूइस गेट लोकेशन्स आसा ते नॉट टेलिंग विथ द तेंचे बायोडायवर्सिटी प्लॅन. सो आतां आमी दोनी रिव्हेरीफाय केले. आमचे मेन बंड्स आसा, आउटर बंड दाखयल्ले ते तेंचे विलेज प्लॅन आनी आमचे ऑलमोस्ट सेम आसा. सेकंड आमचे खाजान लँड एक कडेन वयर सर्वे नंबर 137 तो सेम आसा, तो इन्क्लूड करपाचो. तशेंच 9 नंबर स्लूइस गेट्स आमी रिलोकेट केला आनी रिव्हेरीफाय करतकूच आतां ते इन्सर्ट जावपा जाय तितून एक्झॅक्टली. ते आमी आतां हे प्रपोजल पंचनामा करून आतां CZMPक फॉवर्ड करतले. 4 पॉयंट्स पळयतात. WRD बंड, आउटर बंड आसा ते सारके करेक्टली मार्क केला काय ना ते रिव्हेरीफाय करतात, हे ऑब्जेक्शन्स आसा ते. आनी हायटाईड लायन पळयतात, स्लूइस गेट्स 3 आनी खाजन लँड.